करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जायत जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आमी ल्हानपणांत भजनाक बसताले तेन्ना सदां जय जय राम कृष्ण हरी म्हणून भजन सुरू करताले. आतां ते करतात काय ना खबर ना. हालीं जायत जागे सुरू जायत पासून आमी सदांच शाह कमिशनान सुरवात करतात आनी कितलो तेंप करचो पडटलो हें खबर ना. सद्या तरी चालू आसा. शाह कमिशनाचे परिणाम पळयात. We have decided to immediately intervene on behalf of the Goa Mining Labour Welfare Union (AITUC) in the writ petition 435 of 2012 in the Supreme Court, seeking immediate start of all legal mining in Goa, as well as prepare a mass petitions to the Supreme Court. एक दो केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार जाऊ ती काँग्रेस जाऊ ती बीजेपी जाऊ ती आणि कसली पार्टी सगळे पार्टीचे राजकीय जे राजकारण जे आसा त्या कुशीन दवरून सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. हे पयलीं करपाक जाय. Next month I will call meeting of all parties around Diwali and we can go and meet central government for asking for package. मिटिंगो, मोर्चा, थ्रेटनिंग, शिटकावण्यो, घोषणा वाडत आसात. कोण म्हणटा लिगल मायनिंग चालू करात, 15 दिसां भितर चालू करात आनी 15 दिसां भितर चालू करना जाल्यार आमी बायल भुरग्यांक घेवन रस्त्याचेर येतले. लिगल मायनिंग म्हणजे कितें हाजेर बारीकसाणी विचार कोण करना. सगळ्यांक दिसता की गोंयांत बोवाळ वाडयलो की हे राजकर्ते जे आसा भारत सरकार राज्य सरकार हे जाता तितले बेगीन मीन सुरू करतले म्हणून. तशी गजाल न्हय. गोंयांत कितलोय बोबो मारल्यो म्हणून तशें जावपाचें ना. कारण हे सुप्रीम कोर्टान हाजेर बंदी घाल्ली आसा. म्हणजे सारकी जर तुमी कारवाय करतले जायत ती कारवाय सुप्रीम कोर्टान जावपा जाय. आनी ते नदरेन क्रिस्टोफर फोसेकान जें म्हणलां तें म्हाका बरें दिसलें. तो एकलोच लेबर लिडर जाणें म्हणलें की आमी सगळ्याक एकठांय करून सुप्रीम कोर्टांत वतले म्हणून. आनी सुप्रीम कोर्टाचे दारां मारून तांकां सांगतले तुमी एकेच वटेनचें आयकून ऑर्डर दिनाकात, सगळ्यांचें आयकात आनी मागीर कितें तें थारायात. दुसरी वट जी आसा सगळे म्हणजे मिनं बंद केल्यार गोंयच्या अर्थीक परिस्थितीचेर कसो परिणाम जाता, लोकांचेर वायट कसो परिणाम जाता हेंय बी सुप्रीम कोर्टाक कळपा जाय. पर्यावरणच तकले धरले म्हणून जायना. देखून क्रिस्टोफर फोसेकाक तो विशय काडिल्ले बद्दल आमची परबी आनी तांणी ताबडतोब सुप्रीम कोर्टांत वचचें. आनी हेरीय कोणाक दिसता की बाबा आमी कितें तरी करचें म्हणून सगळ्यांनी सुप्रीम कोर्टांत वचचें. मातशें म्हारग पडटा पुणून खंयच्यानी तरी पयशांचो जुगाड करून तें काम करपाक जाय. आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन 3 मागण्यो करपाच्यो. एक मागणी की भारत सरकाराक आनी राज्य सरकाराक टायम लिमीट दियात, वेळेची शीम दियात. अमके म्हयने भितर अमके दिसा भितर तुमी मायनिंग सुरू करपाक जाय. ताजे पयलीं तुमी थारायात खंयचे बाबा कायदेशीर खंयचे बेकायदेशीर आनी तें थारावपा खातीर ज्यो प्रक्रिया तुमी आपणावपाक जाय त्यो प्रक्रिया आपणायात आनी मागीर तें थारायात. पुणून हें एंडलेसली म्हणजे टायमाचो हें नासतना शीम नासतना निर्बंध नासतना चलत रावपाक जायना. लोकांक त्रास जाता अशें म्हणून तुमी ऑर्डर दी म्हणून सुप्रीम कोर्टाक सांगपाक जाय. तर लिगल मायनिंग इल्लीगल मायनिंग आमचे दृश्टीन गोंयांत लिगल मायनिंग खंयच ना. लिगल मायनिंग बेगीन सुरू करा म्हणलें म्हणून तें सुरू जायना. आनी शाह कमिशनान कितें म्हणलां 93 लिजां सकयल मिन चलतालीं
आनी 93 मिना सकयल लीज जी चलताली ती 93 लिजीस आर इल्लिगल म्हणून 93 लिजां इल्लिगल आसा कारण धाकले व्हड कसले कसले कारणां लागून सगळीं इल्लिगल थारायल्यात आनी सगळीं बेकायदेशीर थारायल्यात. तर ती कायदेशीर जर करतलो जायत पयलीं खंयची बाबा आमी चालू दवरपाक शकता खंयची चालू दवरपाक शकना कायद्या प्रमाणे ते भारत सरकारान गोंयच्या सरकारान थारावचें पडटलें. मागीर जी चालू दवरपाक शकतात तांणी मायनींग कंपनींनी कितें कितें प्रक्रिया आपणावपाक जाय कितें कितें प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तें सगळें डिसायड करून मायनींग कंपनीन तो प्रोसिजर ताबडतोब आपणावन मागीर गोंयच्या सरकाराक दिवपाक जाय आनी गोंयच्या सरकारान मागीर तांकां फायनल परमिशन दिवपाक जाय. ही जाली टोटल प्रक्रिया टोटल प्रोसिजर. तो प्रोसिजर आपणावन जाता तितले बेगीन मेन सुरू करपाक जाय जाल्यार तें जातलें. आतां एक गजाल म्हणजे कितें खूब मिटिंगो जावपाक लागल्या खूब भौशीक सभा जावपाक लागल्या आनी तातूंत हालीं हालीं काँग्रेसीचे फुडारी दिसपाक लागल्यात. पयर कुडचड्यार मिटिंगेक काँग्रेसीचे फुडारी दिसले. आतां फाटलें इलेक्शन जायना फुडें कितें जाल्लें एक इलेक्ट्रीक शॉक बसून आंग धरना तशें आंग धरिल्ले भशेन सगळे काँग्रेस फुडारी ओग्गी आशिल्ले. एकलो रिजिनाल सोडून सगळे ओग्गी आशिल्ले. आतां हळू हळू उलोवपाक लागल्यात बरी गजाल. डेमोक्रेसीन सगळ्यांनी उलोवचें पूण जबाबदार उलोवचें. आपणे केल्लीं पापां आपणे केल्ले पापाचें वजें बीजेपीच्या माथ्यार घालपाचो यत्न करतोय लोक सहन करून घेवचे ना. शाह कमिशनान सारकें उक्तेपणान आनी मेकळेपणान म्हणलां की हे सगळे मिनाची बेबंदशाही जी चल्ल्या आनी बेकायदेशीर चल्ला शाह कमिशनाक दिसता ते हे सगळे फाटले 6 वर्सांत गोंयचें सरकार न्हिदिल्ल्यान हें सगळें चल्लां. कांयच काम करूना. एक तर न्हिदिल्लो ना न्हिदेचें सवंग घेतलो कितें आसूं तात्पर्य कांयच काम करूना म्हणून हें सगळें चल्लां म्हणून काँग्रेस सरकाराक लागून हें जालां बीजेपी सरकाराक लागून जावना. बीजेपी सरकाराक ताका तोंड दिवचें पडटा आतां हें लोकांनी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनू जायात जागे आमचो दुसरो विशय आसा गोंयचे विधानसभेच्या वांगड्यांक आपल्याक जाय तें उलोवपाची मेकळीक आसा काय तांणी थोडे निर्बंध पाळचे पडटात डिसिप्लीन पाळचे पडटात हें पळयात कितें चल्लां तें. गोवा हा जर भारताचा भाग असेल तर मग भारत हे पोर्तुगीज भाषिक राष्ट्र आहे का आणि भारतही जर राष्ट्र नसेल तर कुठल्या आधारावरती गोवा लुझोफोनिया गेम्सचं आयोजन करतोय आणि कुठल्या आधारावर भारताचा संघ यामध्ये सहभागी होणार या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला अजून मिळालेलं नाही. काही वर्षापूर्वी 2-3 वर्षापूर्वी आमचे दिगंबर कामत तिकडे गेले. त्यांना आमच्या कोकणी भाषेत आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे पोर्तुगीजांनी बरी करून फुला मागणी त्यांचं हृदय परिवर्तन झालं आणि गोवा लुझोफोनिया गेम्सचं आयोजन करणार अशी घोषणा त्यांनी देऊन टाकली. आत्ताच्या सरकारची नेमकी भूमिका काय ती मला माहीत नाही पण माझी भूमिका ठाम आहे. या गेम्सचं आयोजन गोव्यामध्ये करायला माझा सक्त विरोध असणार. But Shah Commission is an individual person. I don't know, as far as my knowledge is concerned, if that report had to be done properly, he should have taken the stakeholders also into confidence, given them time to show what is the wrong. त्याने कितें केला लॅपटॉप घेतला हॉटेलान बसला गुगल मॅपार काढल्या. आय नो ऑफ इन्स्टन्सेस बिकॉज आय एम मायनिंग कन्वर्सेशन आय नो आय हॅव रेड द 2 रिपोर्ट्स थरली. आय हॅव सीन दॅट रिलेटेड टॉपोग्राफी जो दाखयला तितून गुगल मॅपार इट इज नॉट रिलेटेड टू द मायन्स वॉट इज सायड इन लिटरेचर बरयता इट इज नॉट मॅचिंग एट ऑल. एका फ्रिडम फायटराच्या पुस्तकाचे उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. तो कितें म्हणटा लुझिओफोन गेम्सा विशींचे आमच्या सरकाराचें धोरण कितें आसा तें म्हाका खबर ना पूण म्हजो ताका विरोध आसा. आमी म्हणटात आमी एका लोकशायेंत वावुरतात लोकशाही चलयतात तर पार्टेचें आनी सरकाराचें जें धोरण आसता तें तुजें आसपाक जाय. पार्टेचें धोरण कितें आसा तें जर खबर ना जाल्यार तूं ताका विरोध कसो करपाक लागलो. एक तर पार्टेचें धोरण हें तुजें धोरण आसूंक जाय वा तुजें धोरण हें पार्टेचें आसूंक जाय. तूं पयलींच तें म्हजो विरोध आसा अशें म्हणून सांगपाक शकना. फाल्यां जर पार्टीन थारायलें सरकारान थारायलें की हय फुडल्या वर्सा करया म्हण अजून तांणी तशें थारायलां काय ना हें म्हाकाय खबर ना पूण तांणी जर थारायलें जायत फुडल्या वर्सा करया आनी सगळी तयारी सुरू करया म्हणून
मागीर विष्णू वाघ कितें करतलो? म्हजो विरोध फाटीं घेतलो अशें म्हूण सांगतलो लोकांक, काय म्हजो विरोध अजुनूय आसा म्हूण सांगतलो? आनी तुजो विरोध जर अजुनूय चलतलो जाल्यार तुवें त्या पार्टीचो मेंबर उरपाचो, सरकाराचो मेंबर उरपाचो, काय ती पार्टी सोडपाची आनी सरकारांतल्यान कला अकादेमी चेअरमॅनाच्या पदा वयल्यान राजिनामो दिवन कुशीन सरपाचें. MLA पळय आसता न्ही, विधानसभा वांगडी पळय आसता न्ही, तांणी उलोवचे पयलीं मातसो विचार करूंक जाय. दुसरो MLA आमचो निलेश काब्राल हांणी कितें म्हणलें? शहा कमिशन रिपोर्ट बरोवचे पयलीं खंयच वचूना, कांयच करूना, कसलोच अभ्यास करूना, एका हॉटेलांत बसून गुगल मॅप पळोवन तांणी रिपोर्ट बरयला म्हणून. आतां शहा कमिशनान इतलो बारकायेन आनी खोलायेन अभ्यास करून जो रिपोर्ट बरयला, जे रिपोर्ट वाचतात तांकां तें कळटा. निलेश काब्रालान तो वाचला काय ना तें म्हाका खबर ना, पूण तो पळय उलयलो न्ही तें खूब बेजबाबदार उलयला. आरे तुज्या सरकारान तो रिपोर्ट एक्सेप्ट केलो, मानून घेतलो, मिनं सगळीं आसा ती सस्पेंड केली, निलंबीत केली, लिजी सस्पेंड केल्यो, लोकांक निलंबीत केले, अधिकाऱ्यांक निलंबीत केले, तांकां नोटिशी धाडल्यो. इतलें तुजें सरकार करता आनी तूं हांगा बसून सांगता प्रुडंटाच्या प्रमोद आचार्याक की बाबा हे तांणी एका हॉटेलांत बसल्यात आनी रिपोर्ट बरयला, कांय अभ्यास करूना. असले बेजबाबदार MLAंनी उलोवं न्हय, विधानसभा वांगड्यांनी उलोवं न्हय. खास करून जे विधानसभा वांगडी जो सरकारी पक्ष जो आसता तांणी उलोवं न्हय. आतां कितले लोक TV आयकतात आनी कितले लोकांक गुगल म्हणटा तें कितें आनीक बाकीचे सगळे मायनिंगा विशीं खबर आसा आनी तांकां इंट्रस्ट आसा तें आमकां खबर ना. पूण गोंयकारांक इंट्रस्ट एक आसतलो, कितें की आरे हॉटेलांत बसून रिपोर्ट बरयलो, खंयच्या हॉटेलांत बशिल्ले, बील कोणें फारीक केलें. फुडले फावटी निलेश काब्राल जर अशें म्हणटलो ताणें खंयच्या हॉटेलांत बशिल्ले तें सोदून काडचें, बील कोणें फारीक केलें तें सोदून काडचें आनी मागीर आमकां सांगचें, म्हणजे आमकां विश्वास बसतलो. जायात जागे